आयज कितले गोश्ट आमचे उणें जावपाची म्हजीशी येयात कम टू मी आनी हांव तुमकां शांती समाधान करतलो. ती पोद्दुरार सांपडलेली बायल दिसता न्हू फातरांक सोदताली. जितू म्हणटा कोण पातोक ना पयलो फातर मारात सगळे गेले आनी जितू म्हणलें बायलेक बाये कोणें तुजें फातर मारूंक ना हांवूय मारिना. शांत बोड घे आनी करी नाका पातोक आं बरें जिबीची तुजी कश्ट वतली जिबीसता न्हू समाधान कश्ट वतलें म्हज्या मनाची कोश्ट म्हज्या पिडेचे कोश्ट म्हज्या दुखाचे कोश्ट म्हज्या कुटुंबाचे कोश्ट कम टू मी म्हजी सोशी येयात हांव तुका शांत समाधान करतलो. हांव तुका विसव दितलो. आय वील गिव यू रेस्ट. आपुरबाच्या बाबा न्हू भुरग्यानो करात टायम स्पेंड बिफोर गॉड व्हेरी इम्पॉर्टंट. जो वेळ म्हज्या जिवितान 24 म्हाका वरां मेवता दिसाची रातीची दीस रात. हाउ मच टायम आय स्पेंड बिफोर गॉड कितलो वेळ आमी देवा सोशी सारता तो वीच इज वेरी इम्पॉर्टंट एंड वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर लायफ. इतलें गरजेचें तें ताकाच वेळ ना आमच्या जिवितान. पोट भरपाक कामाक लागून धांवता आमी पूण जंयसर म्हजे कोश्ट जिजो लोव कोत्ता ते देवाक वेळ दिवंकूच म्हाका टायम ना. हांव जायते बरें म्हणटा आसतना देवान दिवंक ना अशें ना पूण तें हांवें घेवंक ना. गॉड 24/7 इज अवेलेबल आहा तो कम टू मी येयात. करया म्हाकाचे बाबा ये शांत राव कोश्टांनी पयलीं सुद्दां देवाचो ये सेकेंड थींग कोश्टांनी शांत राव देवाच्या हातान घाल.